आमी बुधवाराक 20 तारखेर आणि ब्रेस्तारा दीस 21 तारखेर अशे 2 दीस 2 सत्रांनी प्रज्ञा संवर्धन ह्या कार्यशाळेचें आयोजन केल्लें आसा। ह्या कार्यशाळेक महर्षी वेदव्यास प्रतिष्ठान हांचे संस्थापक प्रधानाचार्य योगाचार्य श्री सुरेशजी सदाशिव जाधव हे मार्गदर्शन करपाचें आसा। सकाळच्या सत्रांत आमचेच हायर सेकंडरीचे भुरगे आसतले ते ट्रेनींग घेतले आनी सांजच्या सत्रांत सुपर स्कूल कॉम्प्लेक्साच्या अंडर जी स्कुलां आसा त्या स्कुलाच्या टिचरां खातीर ट्रेनींग आसा। टायम जावन आसा 3:30 ते 5:30। हे शिबीर घेवपाचें कारण म्हणजे सद्याचे तरूण जे पळय आसा ते तांचे कडेन कॉन्सन्ट्रेशन कमी आसता किंवा आतां ते स्टडी कडेन तशें लक्ष आसना तांचें, तर तांचें कॉन्सन्ट्रेशन वाडचें आनीक तांचें ग्रास्पींग पावर वाडचें हो उद्देश आसा। आमी जो प्रज्ञा संवर्धन हो जो विशय आसा तो अभ्यासक्रमान खंयच्या अभ्यासक्रमान ना आनी विद्या प्रबोधिनी नेमकी ह्या गोष्टी खातीर गोंयांत प्रसिद्ध आसा की अभ्यासक्रमान जे भुरग्यांक गावना त्यो गोष्टी ज्यो आवश्यक आसा जिवनांत, विद्यार्थ्यांच्या जिवनांत आवश्यक आसा की सर्वांगीण विकास करपा खातीर त्यो गोष्टी विद्या प्रबोधिनी आवर्जून करता आनी ह्या खातीर विद्या प्रबोधिनीचें गोंयांत नांव अग्रणी आसा। हे मार्गदर्शन करपाक जी व्यक्ती गोंयांत येतली ती योगाचार्य सुरेशजी जाधव माझे निकटचे मित्र जावन आसा। महाराष्ट्रांत आनी भारतभर गीता परिवार ह्या नांवा खाली तिचे मोठे प्रोजेक्ट चल्ले। गोंयांतूच तिचे 2 वर्सां पयलीं एक मोठो प्रोजेक्ट जाल्लो गव्हर्मेंटान घेतलो तो स्पोर्ट्स ऑथॉरिटीन। आमी हो एक प्रायवेट असो पयले फावटी सुरू केल्लो आसा आनी हेजें व्यापक स्वरूप आमी आमकां जसो रिस्पॉन्स येता तो रिस्पॉन्स घेवन भविश्य काळांत आमी ह्या कार्यक्रमाचें स्वरूप वाडोवपाचें आसा।